बाबणीनो, ह्या वर्सा आपले गवंडीक चिटींत आमचे आर्सिबिस्पान सुमार 8 बाजू वो 8 जोम्यांची खबर केल्या आनी तातूंतली एक जाचेर आयज आमी नियाळ करता तें म्हणल्यार बणकणींत आसलेली आमची भाव भयणां कैदी. आनी आयज आमी विशय घेतला बणकणींत आसलेल्यांक बोरवाश्याचें किर्ण जावया. पयले सुवातेर बणकणीची परिस्थिती आमी जाणा जावंक गरज. आख्ख्या देशांत आमचे इंडियेक सुमार 5 लाख कैदी आसात. 5 लाखा वयर. आनी खरें म्हणल्यार आमचे जे बणकण आसात, प्रिजन्स आसात, तांची कॅपॅसिटी फक्त 4 लाख. सो आमचे प्रिजन ओवरलोडेड. सुबेज लोक, जागो कमी, लोक सुबेज. एक सेलांत थोडे जाग्यार सुमार 80 कैद्यांनी न्हिदूंक जाय एकूच टॉयलेट. ही तांची परिस्थिती. तिहार सेंट्रल जेल जे म्हणटात आजियेंतली सगळ्यान व्हडली बणकण, थिंगा सुमार 22,000 कैदी आसात. 22,000 प्रिजनर्स. तातूंतले सुमार 650 तरी तांकां मेंटल इलनस, सायकॅट्रीक दुयेंस तांकां जाल्लें आसा. दर दिसा बणकणीची परिस्थितीक लागून आनीक आनी आनीक तांचो नंबर वाडटा. आमच्या गोंयांत सुमार 700 कैदी आसात. मोगाळ बाबणीनो, बणकण खऱ्यांनीच एक काळोख जागो. बणकण खऱ्यांनीच एक ओगेपणाचो आनी भिरांतेचो जागो. त्या बणकणीच्या व्हडल्या वण्टींनी आनी जोनेल नासलेल्या सेलांनी भायर संवसारांत कितें जाता ताची कांयच खबर आसना. एकदां कैदीचे निराशीपण तांचे फामील कितले तेंप जालें तांकां भेट करूंक येवंक ना. एकदां कैद्याचें निराशीपण तांची केस खंय पावल्या तें तांकां खबर आसना. आनी असले परिस्थितींत आमचें जें प्रिजन मिनिस्ट्री बणकणीचें जें मुण्यारपण आसा तातूंत 50 वयर व्हॉलंटियर्स सुमानाच्या एक दीस मार्कात करून बणकणींत भेट करतात. जायते फावटी ते कैदी म्हणटात हे भेटेक लागून आयज आमी जिवे आसात. हे भेटेक लागून ह्या आमच्या परिस्थितीन इल्ली घोटाय मेवता, इल्लो पाठिंबो मेवता. हे भेटेंत कसलो वावर चलता काय बणकणींत? आमचे प्रिजन मिनिस्ट्री कसलो वावर करता? आनी ह्या पासत धर्म प्रांतांत बणकणींत कितें घडटा ताचें एक चित्र तुमचे मुखार दवरता. पयले सुवातेर ओथमीक वावर, स्पिरिच्युअल वावर, जावं स्पिरिच्युअल टॉक, जावं मागणें. दर सोनवाराक मीस आसता तांकां. यात्नीक भाव येतात. आमचे मदें आयज एक यात्नीक हांगा आसा जो बणकणींत वेता, फादर फ्रँकी. दर सोनवाराक एक पाद्री वेता जेंट्स दादल्यांच्या हितून, दुसरो पाद्री वेता बायलांच्या हितून. सुमार 50 बायलो बणकणींत आसात. स्पिरिच्युअल वावर चलता. दुसरें म्हणल्यार सायकोलॉजिकल वावर, कावन्सिलींग, सेशन्स ऑन मेंटल हेल्थ, दाखले मोटिवेशनल टॉकां तांकां जिवाळ दवरपाक, तांकां उमेदीचेर दवरपाक. शिक्षणीक वावर चलता. इग्नू, इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिवर्सिटी, ताचो सेंटर थिंगा भितर आसा बणकणींत. आनी ह्या पासत कैदी जायते फावटी तांचें ग्रॅज्युएशन, तांचें पोस्ट ग्रॅज्युएशन बणकणींत आसलेलीं वर्सां इबाड जायना जावंक, आनी जेन्ना भायर येतले तेंचें फावो तें रिहेबिलिटेशन जावंक शिक्षण करतात. तशेंच बणकणींत ट्रेड, जायते स्किल्स शिकयतात. आमचे डायरेक्टरेट ऑफ स्कील ट्रेनिंग, थिंगा वेगवेगळे कोर्सी तांकां आसात. जावं प्लंबींग, जावं इलेक्ट्रिकल, जावं कंप्युटर रिपेर करपाचें, जावं कार्पंट्री, जावं टेलरींग, कुकरी, बेकरी, आर्ट. असले वेगवेगळे कोर्स तांकां चलता.
आनी ह्या पासत तांचें इंडस्ट्री सेक्शन आसा. दर दिसा एका कोयद्यान खंयच्या एका जाग्यार वचून थिंगा थंय वात्यो करतात, पेपर बॅग्स करतात, जावं हँडीक्राफ्ट वस्तू करतात. ह्या दिसांनी स्टार करतात क्रिसमसाचे. सो कोयद्यान खंयच्याय एका जाग्यार वचून काम करून आपलो दीस बरे भाशेन सारूंक तांकां एक संदी मेळटा. इंडस्ट्री सेक्शन. तशेंच बोणकोणींत म्युजीक शिकतात. आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसा, तातूंतल्यान थोडे वेस्टर्न म्युजीक शिकतात, थोडे इंडियन म्युजीक शिकतात. मोकाळ बाबडीनो, हे भाशेन तरेकवार वावर बोणकोणीचो. जेन्ना तांचे भायर सरपाक एक परोल फल्लो तांकां मेवता, 20 दिसांची एक सुटी कशी मेवता बोणकोणींतली, तेन्ना श्युरिटी रावपाक आमी आदार करता. श्युरिटीक जे पयशे दवरूंक पडटा ते पयशे दवरपाक आदार करतात. तांची फामील आसता, थोड्यांची बायल आसा, भुरगीं आसात. सो तांचे शिक्षणाचे बाबतीन वो बायलेचे नोकरेचे बाबतीन तांकां आदार करूंक हे भाशेन हो वावर बोणकोणींत चलता. मुगाळ बाबडीनो, आमकां क्रिस्तांवांक जेजूच्या पाटलावदारांक कोयद्या सवें खेरीत हुस्को आसची गरज. कित्याक जेजून आमकां शिडकायल्या की आमच्या जोडटेच्या दिसा हो तो आमकां म्हणटलो हांव बोणकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट केली. हो तो म्हणटलो हांव बोणकोणींत आसलो पूण तुमी म्हाका भेट करूंक ना. आयज आमी खंयच्या सेक्शनान पडटा ते नियाळ करून पळोवया. आनी ह्या पासून मोगाळ बाबडीनो, जेजू खूद खैदी आसलो. ताचे निमाणे वेळार जेत्समनेच्या मोळ्यान ताका धरून व्हेलो तेन्ना कैदी कसो ताका धरून व्हेलो, कैदी कसो ताका खुर्सार मारलो. जेजू कैद्या सवें सदांच दयाळायेचो. आनी ह्या पासून कालच्या दिसा शुभ वर्तमानान आमकां मेवता कसो एक बरो कैदी जेजूक म्हणटा, तुज्या रायपणान म्हजो उगडास कर. आपलें पाप रडटा, आपली चूक मानून घेता. आनी जेजू ताका म्हणटा, आयज तूं म्हज्या सांगता वैकुंठांत आसतलो. आनी ह्या पासून मोगाळ बाबडीनो, कैद्या सवें मुण्यारपण आनी कैद्या सवें आमचो हुस्को आसूंकूच जाय जेजूची पाटलादारां कशी. आयज आमी परब करता भाग्यवंत आंद्रू आनी ताचे सांगाती वियतनाम 19व्या शेंकड्यांत तांकां कैदी कशे व्हरून जेजूच्या नांवा खातीर तांकां मार्तीरपण भोगचें पडलें. त्या शेंकड्यांत ते म्हणटात सुमार 3 लाख तरी क्रिस्तांवांक ताणें जिवेशी मारले. 3 लाख क्रिस्तांवांक मार्तीरपण भोगूंक पडलें जेजूच्या नांवा खातीर. तर जायते फावटी बोणकोणींत बरे मनीस आसतात, निरपराधी मनीस आसतात. कितलेच टक्के कैदी निरपराधी आसता. आनी ह्या पासून मोगाळ बाबडीनो, धर्म प्रांताच्या मळार इतलें सगट चलता जाल्यार आयज आमी तुमी हांगा हाजीर आसात ती आमच्यांनी कितें करूंक जाता. बोणकोणींत आसलेल्या कैद्यां खातीर, आमच्या भाव भयणां खातीर आमच्यांनी कितें करूंक जाता. एक व्हडलो वावर तुमी करूंक जाता तें म्हणल्यार तांचे पासत तुमचें मागणें दर दिसा चुकयनासतना, जावं तुमच्या खासगी मागण्यांत, जावं तुमच्या तेरसाच्या मागण्यांत एक कोण तांचे पासत तुमचे मागणें आनी त्याग. कित्याक प्रिजन मिनिस्टरचो वावर न्हूच फकत तांकां शिक्षण दिवंक, तांकां बरे कोर्स शिकोवंक, तांकां म्युजीक शिकोवंक, तांच्या बायल भुरग्यांचो सांबाळ करूंक, पूण प्रिजन मिनिस्ट्रीचो एक मुखेल वावर तांचें जिवीत बदलूंक, तांकां आदार करूंक, तांचें जिवीत नवसरूंक, तांकां आदार करूंक. आनी हें जिविताचें बदलप सोंपें न्हय. तुमच्या मागण्या वरवीं, तुमच्या त्यागा वरवीं हें बदलप जावंक शकता. दुसरो वावर जावन आसा बरे भाशेन तांकां लेखूंक. कसलोच तांचेर टॅग घालिनासतना, कसलेंच फॉर्मण मारिनासतना नॉन जजमेंटल एटिट्यूड तांचे सवें आसूंक गरज. जायते फावटी बोणकोणींत घोव आसा जाल्यार जायतीं शेजारी त्या गांवची म्हणटात, ही पळय कैद्याची बायल, ही पळय कैद्याची भुरगीं. हे भाशेन तांकां उणेपणान पळोवप, वा तांकां खाला पळोवप, तांकां लॉज करप. आनी ह्या पासत मोगाळ बाबडीनो, कैद्या सवें आमचें बरें वागणूक, आमचें दयाळ वागणूक हें निबेल गरजेचें. आनी खेरीत भाशेन तो भायर सरून येता तेन्ना बरे भाशेन ताका मानून घेवप. एका कैद्याक कितें जाय, पयले सुवातेर एक्सेप्टन्स, ताका मानून घेवंक, फाटीं कितें घडलां तें कुशीन काडून
आतां परतून ताका बरे नदरेन नवे नदरेन पळोवन ताका मानून घेवप। एका कैद्याक कितें जाय? डिग्निटी, मानान ताका लेखप। मनीस तो, देवाचो रूपकार ताचे सवें आसा। ही चूक घडली म्हूण तो रूपकार पुसोन वचना, देवाचो रूपकार सदांच ताचे सवें उरता। आनी ह्या पासत मानान ताका लेखप, डिग्निटी जी आमी ताका दिवंक पडटा। बणकणींतलो भायर सरता तेन्ना गांवांत बरो येवकार ताका दिवप, जाता जाल्यार ताका आदार करप, एक बरी नोकरी मेळून घेवपाक, आपल्या पांयार उबो रावपाक। तशेंच आमचो बणकणीचो वावर फुडें व्हरूंक जो दुडवांचो आदार जाय पडटा, ती जायते फावटी आमचे व्हॉलंटियर्स तुमचे इगुर्जांनी भीक मागूंक येतात, भायर मिसा उपरांत भीक मागूंक रावतात। तेन्ना तुमच्या दुडवांचो आदार कित्याक भीक मागता? कित्याक जें उणेपण एक कैदी भोगता तेंच उणेपण आपणें भोगूंक, कित्याक ती भीक मागता आपणा पासत न्हय, पूण हो वावर फुडें व्हरूंक एका कैद्या पासत, ताचे फामिली पासत, ताच्या भुरग्यां पासत ती भीक मागता। आनी पासत त्या वेळार तुमचें उदारपण, तुमच्या दुडवांचो आदार, ज्या आदारान हो वावर आमी फुडें व्हरता। तशेंच ह्या वर्सा हे विशय घेतलेल्या कारणांक जायते जोमे बणकणींत आयल्यात। ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान 2 फिरगोजो बणकणींत आयल्यो। एक बरो प्रोग्राम 2 तारखेर गांधी जयंतीक ताणें दिलो। तांचे मदें एक आरजी आसलो, रेडिओचेर प्रोग्राम दिवपी, ताणें एक बरे भाशेन एक क्वीज दवरलें कैद्यां पासत, आनी कैदी खुशालकायेन ह्या क्विजान वांटो घेतलो। इतले खुशाल ते जाले की भायर सरता आसतना सुमार 3 कैदी गोडेक 19-20 वर्साचे येवन म्हाका विचारूंक लागले, हांव शर्ट पॅन्ट घालून आसलो, ते नोको पाद्री म्हण, सर तुमी दुसरे फावटी केन्ना येतले परतून? बेगीन यात, आयज कितले खुशाल आमी तुमी आयले म्हूण। आनी जेन्ना एक बरो प्रोग्राम जाता तेन्ना एक सुमनभर ती खुशालकाय तांच्या काळजांत उरता, एक सुमनभर ते उमेदीचेर उरता। आनी पासत आतां क्रिसमसाक आनी 2 फिरगोजो येवपाची आसात क्रिसमस प्रोग्राम घेवन। सो तुमच्यान तुमचे पादविकारा कडल्यान बणकणींत भेट करूंक जाता। बणकणीचे अनुभव कितें ते मनशाक थिंगा भोगता तो अनुभव तुमच्यान घेवं येता। तुलमोगाळ भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू आमकां उलो करता, कैद्या सवें आमी बरवासो दिवंक, बरवाशांचें किर्ण जावंक पयले सुवातेर जेजू सारकेलें एक दयाळ काळीज, एक बोगसणें दितलें काळीज आमकां मागुया। दर एक कैदी आमचो भाव आनी आमची भयण, दर एक कैदी देवाचीं भुरगीं, दर एका कैद्याक जेजून चडयल्या आपल्या खुर्साच्या मरणा वरवीं, हें आमी आमच्या मतीन धरुया। आनी कसलोच भेदभाव नासतना उक्त्या मनान आनी एक संदी दिवपाच्या मनांत तांकां वेंगोवंक, तांकां मानान लेखूंक। आनी हे भाशेन बरवाशाच्यो कोडण्यो न्हयच फकत चितल्यार पुरो ना बरवासो आमी जातली म्हूण, पूण कोडण्योय बरवाशाच्यो जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां आदार आनी कृपा मागून घेवया।